आयुर्वेदाक आयच्या काळात हाव रिलिवंट आयुर्वेदा? तशें पळोवपाक गेल्यार आयुर्वेद हो 5000 वर्सां पयलींचो शास्त्र अशें म्हणून वळखलें वता. पूण आयुर्वेदाचें ज्ञान हें पयलींचेच 5000 वर्सां पयलींच आशिल्लें अशें ना, पूण आयच्या घडीक तें चड संयुक्त आसा. कित्याक म्हणल्यार आयच्या घडीक जेन्ना आमी हेल्थ कॅर अशें म्हणटा तेन्ना सगळी कडेन खंयी तुमी पळया, PHC लेवलाचेर जावं हॉस्पिटल लेवलाचेर जावं, अशें आमच्या लक्षांत येता की हेल्थ कॅर हो विशय बाजूकूच उरता. आमी सद्या जे प्रॅक्टीस करता ते आसा मेडिसीन कॅर. म्हणजे जेन्ना मनीस दुयेंत जाता तेन्ना तो एखाद्या डॉक्टरा कडेन वता. पूण आयुर्वेदान खरें म्हणजे प्रिव्हेंटीव कॅर, हेल्थ कॅराचेर चड भर दिल्लो आसा आनी तो आजच्या काळान चड संयुक्तीक आसा. कारण वेगवेगळ्या पोल्युटंट्स आसूं, वेगवेगळे पेस्टिसायड्स आसूं किंवा वेगवेगळ्या आमच्या लायफस्टायलच्या माध्यमांतल्यान बरेचशे रोगांक आमी सामोरे वता.